clarity in the minds of people of Vasu constituency regarding imbalance in the allotment of quantity of water, which is mostly lesser than the required quantity, leading to shortage of water in some areas on regular basis, in spite of availability of treated water at the Salavalim plant. Requesting Honorable PWD Minister to immediately intervene and have this situation to be monitored by the level of SC or CE of Water Department and give justice and relief to the people of Vasco constituency. स्पीकर जर एकूच ऑनरेबल सीएमाच्या नजरेक हाडटा 80 MLD आमकां जाय पडटा आनी तांचो रिकॉर्ड पळयलो जाल्यार ते म्हणटा 80 MLD मेळटा मदीं पूण स्पीकर सर अजून थोड्या एरियांनी उदक शॉर्ट आसा सो स्पीकर सराक ते एटलिस्ट मुख्यमंत्र्यान ते रिवायज करून सपोज आमकां पॉप्युलेशन जशें वाडलां म्हाका दिसता ताजो इल्लो क्वॉन्टिटी वाडोवची पडटली ते म्हणटा तशें आनी सेकंडली जंय जंय कमी आसा म्हणजे उदक सेलावली आसून पसून आमकां कित्याक येना हें मॉनिटर करपा खातीर ऑनरेबल सीएमान एससीक नाल्यार सीईक सांगून ताचें हें करचें श्री विरेश बोरकर हें करचें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.